बट आई हॅव नॉट सीन सीएमाचे एक उतर ना मरे प्रमोद सावंताचे म्हणजे पाड पडून दी कित्याक यांची सगळी कर्म आसा पळय ती भायर काडटात म्हणून टू ऑल माय मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स I just went to the Panjim police station headquarters and गेले आणि I wanted to file an complaint file करपाक गेल्ले हांव आणि DGPक मेळपाक आशिल्ले बट कांय कारणाक लागून DGP was not there, so I had to meet the DYSP, that is Bab Sudesh Naik, and on going I have got my complaint registered, and this complaint is not this urgency with a very serious sentiments hurt केल्ले आसा म्हणून आणि रिसीव केल्ली आसा आणि सुदेश बाबा कितले सांगला की कितेंय जावं हो जो मनीस आसा पळय जेणे कंप्लेन केला तुमी सांगपा आसा तेका हाडून भितर बसयात म्हणून कित्याक ताजे न्ही मेंटल बॅलन्स म्हणटा ते हालिल्ले आसा आणि आमकां गोंयांत म्हणटा ते रायट्स आनी घेरनाका म्हणून आतां द कंप्लेन सेज लायक हांवें सांगला ही कंप्लेन तुमी सगळ्यांक खबर आसतले 2 दीस जाले 2 दीस आणि अजून सुभाष वेलिंगकर जे I don't know, I respect him because he is a senior citizen, 75 years old. तोंडात उतरां येता. But the statement what he has made looks like, you know, as if he is a rabid dog. Subhash Velinkar has made a statement. Rabid dog म्हणपाचें तुका लायकीचें ना, ताका दिसता ताका खंय तरी भितर घालपाक जाय. ते अरे उलयला कितें तो? उलयला कितें? बिचोली गेला कितें फंक्शनाक म्हणून आनी 2 दीस जाले ते फंक्शनाक तो काडटा आनी आमच्या गोंयच्या सायबाचेर उलयता. गोंयचो सायब म्हणून ताका नांव कोणें दिल्लें आसा आनी गोंयकारांनी दिल्लें आसा. गोंयचो सायब म्हणटा ताका ताजे कडेन 3 डिसेंबर ताजे फिस्ट जेन्ना आसता तेन्ना सबंद लोक जावं तो कॅथलीक जावं तो हिंदू जावं तो मुस्लीम सगळे कम्युनिटीचे लोक येतात. नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा ऑर फ्रॉम इंडिया. पीपल गो वॉकिंग, पीपल हे करतात चलून येता 8-8 दीस 10-10 दीस रस्त्यार जेवतात कितें मेळटा ते आपली हाटली पोटली घेवन येतात ताजे फेस्ताक. आनी तेच न्ही अब्रॉड साकून भायल्या देशांतल्या भायल्या देखून वर्ल्ड ओवर गोंयचे सायब म्हणून ट्युरिस्टूच न्ही फॉरेनर्सूच न्ही सगळे येतात आणि ह्या वर्सा आमी एक्सपोजिशनाक वचपा आसा. इंटेन्शनली हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स बाय हिज अटरन्सीज वायल एड्रेसिंग मीडिया विथ इन स्पीच हैज बीन टेलिकास्ट via the channels of Goa. The undersigned, Advocate Pratima Betsy-Coutinho, wishes to lodge a complaint against one Mr. Subhash Velinkar under section 192, 196, 197, 298, 299, 302 and 351 of BNS for intentionally hurting the religious sentiments by his utterances while addressing the media, which speech has been telecasted Francis Xavier as Mode. Saint Francis Xavierच्या पुढे त्याने मोडे म्हणलं. Mr. Subhash Velinkar has not only caused hurt and insult to the crores of devotees who pray and worship the Saint Francis Xavier, but also intentionally tried to instigate झगडी लावपाक फूट घालपाक, instigate and provoke communal disharmony जे आमचे गोंयकाराची युनिटी हार्मनी आसा पळय पीस लावी गोंस ते काबार करपा लागून and hatred between the different religions. So further I say that in his speech Subhash Velinkar intentionally made a proactive demand that the DNA test should be carried out. Aji DNA करपाक जाय, लोक कोण पळोवपाक जाय पयलीं. DNA test should be carried out on the body of Saint Francis Xavier and thereby making mockery of our saint. Further, the speech of Subhash Velinkar is an intentional attempt of promoting enmity between the different religions for integrity. Yeah, गोयचा साहेब म्हणल्यार गोयचा साहेबच न्ही, अख्ख्या वर्ल्डाक आसा गोयच्या साहेबाचें नांव. So I have requested to file an FIR against Mr. Subhash Velinkar and all other people accompanying and participating in his hate campaign on the 1st in Bicholi with a clear intention of provoking and causing communal conflicts. आता म्हाका एक समजाय, I have a personal bond, म्हजो पर्सनल अटॅचमेंट आसा गोंयच्या साहेबा कडेन. कित्याक म्हजो जल्म जाल्लो 2 डिसेंबर पूण म्हज्या घरांत न्ही वेडिंग एनिवर्सरी आसता आनी त्या दिसा आमी सदांच गोंयच्या साहेबाक उमो घेवपाक वता. आतां हांव सुदेश बाबाक मेळ्ळें DYSP, आमी ताका विचारलें आनी हालींच आतां प्रमोट जाला तो आमचो बाब SP मडकयकाराक मेळ्ळें. हांवें ताका दोगांयनी विचारलें, तुमी दोगांय हिंदू भाव म्हणले आमचे, तुमी दोगांय हिंदू भाव म्हणले DYSP आनी SP, तुमी केन्ना ओल्ड गोवा गेल्यान कित्याक वचना फाल्यां फॅमिलीक घेवन आमी उमो घेवपाक वता रिस्पेक्ट. तर हांवें म्हणलें ह्या रॅबीट डॉगाक जालां कितें सुभाष वेलिंगराक, कित्याक तूं असो उलयता काय म्हणून, कितें म्हूण केलां. आनी वर्स्ट पार्ट इज आय एम टेलिंग वी आर गोइंग टू एक्सपोजिशन इतलें व्हडलें आसा आतां, बट आय हॅव नॉट सीन सीएमाचे एक उतर ना मरे प्रमोद सावंताचे. इतले दिसा कितें सांगिल्लें, कोणेय रिलिजनाच्या अगेन्स्ट उलयलो जाल्यार ताका आमी सोडचे ना, ताका ताबडतोब आमी अरेस्ट करतले म्हणून. सो आतां सी आय एम अ रोमन कॅथलीक एंड आय एम प्राउड टू बी अ रोमन कॅथलीक, बट एट द सेम टायम देर आर
lakhs of Goans who are Hindus and Muslims who believe in Saint Francis Xavier. अरे तो मिरेकल सेंट मुरे आमचो मिलाग्र जाल्ली आसा. तुजें तोंड धरतलें तूं कोणाचेर उलोवपाक गेलो रे. आनी आमकां इतले सेंटिमेंट्स आसा आमचे अटॅच थंय. आनी आमची जाल्यार हांव जाल्यार सांगता क्रिस्तांवच न्ही, गोंयांत जितले गोंयकार आसा पळय, जावं तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव, जो गोंयचे सायबांचे सेटींग काय म्हणून डायवर्ट करपाक अटेंशन. आमी हांगा एक्टिविस्ट मरता भुतानी नाका, आमचे गोंय साल्वार करपाक जाय, जंगलांनी आमची रानां वता म्हणून. म्हाका दिसता हेका हो पेड एजंट जाल्लो आसा सुभाष. आनी म्हाका दिसता बीजेपीन फाटल्या दारांतल्यान हेका खंय तरी मुखार काडला टू क्रिएट दीस टेंशन, कम्युनल टेंशन इन गोवा, सो दॅट वी गेट डायवर्टेड. अरे सुभाष वेलिंगकर, तूं उलयता व्हडलें हां, तूं हेजेर सायबाचेर उलयता, गोंयचे सायब. अरे म्हजे बरोबर यो मरे, कितले तुमच्या हिंदू आमी करतात, कित्याक करतात आमी, की आमकां गोंयचो मोग आसा. तुका गोंयचो मोग ना. यू आर ओनली टू डिस्ट्रॉय द पीस अँड युनिटी. नो proud Goan Hindu will even say a word to goincho साहेब, or even that Muslim. कित्याक आमी पळयता गोंयचे सायबाचे फेस्ताक वयता तेन्ना हिंदूचे कितले तरी लोक आसता पळय, फॅमिली घेवन, मेणबाती घेवन, फुलां घेवन गोंयचे खंय तरी पोलरायजेशन जावपाक लागला. म्हाका दिसता गोंयांत ती स्थिती क्रिएट करपाक लागल्या. खंय तरी रायट जावन दी, पाड पडून दी, कित्याक हेंची सगळी कर्म आसा पळय ती भायर काडटात म्हणून. यू हॅव फेल्ड टू बी द होम मिनिस्ट्री फेल. तू होम मिनिस्ट्री सगळी हालोवन दवरल्या. अरे ह्या मनशाक आमी गोंयकार पीस लावींग आनी आमकां दुस्पट नाका, आमी आमची मर्यादा सांबाळटा, आमी इमोशन सांबाळटा, आमी टॉलरंट.